नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकार आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी जाल्या वाड फुडल्या अधिवेशनात हाडटले बिराडकार तपासणी बिल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे खासगी थारावाचेर आश्वासन। संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे वाडोवन दिवचे कंत्राट वीआरएसा बदला आमकां कंत्राट वाडोवन सेवेत रुजू करचे कामगारांची मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून मडगांव शारात सिवरेजीचे चेंबरांतल्यान घाणेरे उदक रस्त्यार सावयेवन उक्तायली तिडक सरकारान घेवची दखल सखोल चौकशी करून समस्या करची सुटावी पुतिनोची मागणी। कानोळी दर्यादेगेर पासय मारपाक गेल्ल्या दोगा पर्यटकांक बुडून आयले मरण तर एकल्याचो वाटायलो जीव जीएमसीत उपचार सुरू। पुराय राज्यातल्या शेतकारांक मेळटली चवथी पयली लुकसाण भरपाय शेतकी अधिकारी वाठारांनी वचून करतले पळोवणी मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत म्हायती। आणि 16 जानेवारीक अस्मिताय दीस म्हणून सरकारी पावण्यार मनोव उरतले चालू मुख्यमंत्री सावंतांचे आश्वासन आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी अस्मिताय दीस सरकारी पावण्यार मनोव केल्ले सुरू म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान गोंय राज्यात वाडट्या गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात गोंय भाडेकार तपासणी विधेयक हाडटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिले उपरांत आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मांडिल्लो खासगी थाराव फाटीं घेतलो। Of the tenants for police verification prior to renting out premises, coupled with provisions for levying substantive penalties to ensure strict compliance. आज टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी ही खरी खबर आसा, खरी गजाल आसा। आमचे रिसंटली डिस्कशनूय जालें हेच्या बाबतींत आनी सीएमानूय एश्युरन्स दिल्लें आमी करतले म्हणून। बट म्हाका अशें दिसता की एक टास्क फोर्स हेका लागून आसची जी टास्क फोर्सीन पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, मामलेदाराचे जे अधिकारी जावं तलाटी आसा जावं पंचायत सेक्रेटरी आसा, सरपंच आनी पंच मेंबर हांकां घेवन टास्क फोर्स तयार करपाचें आनी हेडेड बाय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इट्स अ व्हेरी गुड रेजोल्यूशन, व्हेरी गुड मूव। आमचे शोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे भाड्या करून खूब दिल्ले आहा एंड एज सेड बाय विरेश बोरकर at two places these tenants, the owners, त्यांनी tenant verification form दिवंक जाय। एक म्हणटा ते पंचायतीक आनी एक म्हणटा ते पुलिसांक। So the best I would give you a solution. The best would be पुलिसांक घरांनी भोंवपाचें, that would be very tedious work. Instead of that, the police inspector comes in the panchayat. The panchayat sarpanch calls the meeting of the entire body, panchayat body, and the police inspector along with the panchayat body or the municipality, whatever it is. म्हाका दिसता गरज आसा की जेन्ना हे भायले लोक येवन आमच्या गांवांनी आमच्या जे गांवकार आसा ते रूम जे आसा ते रेंटाक दिता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी कोण आयलो काय ते व्हेरिफिकेशन फॉर्म पंचायतीक आनी पुलिसांक दिवपाचें। आनी एवरी टायम ते पुलीस जावं पंचायत चॅक करूंक शकना। जर कोण आयलो आनी आयज तो घरांतल्यान म्हणजे रूम सोडून दुसरो जर नवो कोण रावपाक आयलो जाल्यार ते रूम रेंटाक कोण दिता ओनर, म्हाका दिसता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय। Is to see that everybody who stays in rented rooms or who comes to Goa, like in the hotels in the past, you could just write your name, sign and you could enter. But compulsory now you have to give a proof of identity, either your Aadhaar card or election card or a passport, so that it is recorded. They remove a print, keep it, because they are accountable. They are accountable that yes, that if something happens, that if they are not got, they are arrested. On a similar line, Speaker sir, the rooms je bhadyak dita, whether they are legal, illegal, I will not speak on that. But I think accountability has to be there, and every person who has given his or her room on rent has to be responsible to take all this within a period of few days. A private member resolution, Alex Lawrence move केला त्या support करता आणि a very important resolution. कित्याक आतां ह्यो केसीस ह्यो टॅनंट सगळे विलेजीन जाल्ल्या पयलीं कोण जालें टॅनंट एक रूम काडून दितालो, आतां आमचे विलेजी आमी चयलो एकूय प्लॉट कितलेशे रूम काडून दिले आनी वर्स्ट थिंग जाल्लें कितें
दिसाचो कोण दिसती पडना. रातचे 9 जाले म्हणटा ते रुमान दिसती पण सकाळी 6 जाता म्हणटा ती कोण आसना. सो कोण येता कोण वयता कोणाक खबर आसना. म्हाका हें रेजोल्युशन पास करचें. जी मेजर जी आमचे IDC जी वेर्ना आसा तशेंच सांकवाडे वेर्ना IDC आसा हांगासर आनी जुवारीनगर जे आसा तो आमचो आवटसायडर जायतो आमचो लोक आसा. हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता कित्याक हें व्हेरिफिकेशन मास जावपाक जाय कित्याक हे सगळे आमचे पंच जावं सरपंच हाका घेवन जे पुलिशेक घेवन हें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय कित्याक हांगासर जायते गँग रेप जावं बाकीचे कितें क्रायम बी जाता. जो रेजोल्युशन ह्या हावजा मुखाचेर दवरला ताजेर बरेच जाण उलयले आनी बऱ्याच जाणांनी म्हणजे आपल्या घरांत रुमांक भाड्याक दवरल्या उपरांत ज्यो समस्या क्रिएट जाता त्यो वेगवेगळ्यो आसा. ताजेर सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे विशय मांडले. हो प्रॉब्लेम त्याय फॅमिलीक जावं शकता, शेजाराच्या फॅमिलीक जावं शकता आनी इन लॉंग रन तो स्टेटी गांवाक आनी परत आसा तसो डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेटीकूय जावपाक शकता. बट वी आर कमिंग अप विथ अ बील. हें सगळें जरी म्हटलें जाल्यार हो बील जें आसा पळय न्ही हेजी गरज आसा. हें आमी हाडटा. दीस इज अ हाय टायम. कारण हाज्या फुडें आनी अशा पद्दतीचे आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत जे येता ते व्हेरीफायड जावनूच दवरचे पडटले. म्हणजे गोवा व्हेरिफिकेशन ऑफ द टेनंट बील 2024 आमी इंट्रोड्यूस करता. कंत्राट सोंपपाक पाविल्ल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे परतून कंत्राट वाडून सेवेत रुजू करचे अशी तांची मागणी आसा. VRSा बदला आमकां कामारूच दवरचे अशी कामगारांनी मागणी केल्या. येता ते 30 तारखेक संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे कंत्राट सोंपपाचे आसा. ह्या फाटभुंयेर कंत्राट परतून वाडोवचो अशी कामगारांची मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी. कामगारांचो जो विशय आसा तो ह्या स्किमी अंडरच चलता. ती स्कीम जेन्ना आमी एप्रुवलाक धाडटाय गव्हर्मेंटाक फायनान्शियल एसिस्टंटाक जो पयसो जो आसा तो ग्रांट्स ह्या रुपान आमकां येता. तो ग्रांट्सा खातीर जेन्ना फायल गव्हर्मेंटाक वयता तेन्ना प्रत्येक फावट तेंचो प्रश्न थिंगा निर्माण जाता की संजीवनीचो लेबर जो आसा पर्मनंट स्टाफ आसा आनी जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा त्या स्टाफाचें भवितव्य ह्या हितून आसा आनी तें सरकारा कडेन प्रलंबीत आसा. सरकार ताजेर विचार करता आनी आज पर्यंत तशें काय आमकां काय तांकां हें दिवचें अशें रिटायरमेंट दिवची अशें कांय लेखी काय अजून येवना. पूण जेन्ना हें लेखी येतलें तेन्ना आमी त्या लेबरांक म्हळ्यार आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तें कळयतले आनी तेज्या प्रमाणे फुडलीं पावलां सरकाराच्या आदेशानुसार तेंच्या निर्णयानुसार आमी घेवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक शकता की आमकां काम जाय. आमी ह्याच कामाचेर डिपेंड आहा आनी ह्या कामा शिवाय आमकां आनी पर्यायूच ना. आमकां कितेंय हें जालें जाल्यार कामाक जाय आनी CM आमचे गेटीर येयल्लो आनी तेणें आमकां एक उतर दिल्लें की तुमचें काम तुमकांच मेळटलें आनी तुमचें काम खंयच वयचें ना. आनी हो आतां भयभीत आमी गेल्यार कितें जालां की हें असो VRS म्हणटा हें म्हणटा पयलीं आमी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा आनी आमचे आतां 30 तारखेक ऑर्डर सोंपता. जे कामगार आसा 75 जे टेम्पररी कामगार आसा ते 75 आनी परमनंट जवळ जवळ 95 सुमार वयर आसा. जेन्ना आज तांकां 30 तारखेक तेंचे कामगाराचे रिन्यू सोंपता तेन्ना CMान रिन्यू करचे आनी आमकां परत पोटा हाजेर आमकां शुगर फॅक्टरीन दवरची अशी तेंची मागणी आसा. पूण अशें आयकूं येयलां की चर्चा जाता की VRS एक लेटर धाडलेलें आसा ते सगळे कामगारांनी VRS घेवपाचो अशी लेटर आयिल्लें आसा म्हणून आयकूं येता. पूण खरें कितें तें कांय खबर ना. पूण कामगार हे लेटर आयला म्हणून भयभीत जाल्ले आसा आनी सरकारान आमकां VRS न दिता आमकां काम दिवचें आनी आमकां कामाक दवरचें अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर संजीवनी साखर कारखान्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर. राज्यांत सरकारा वतीन सिवरेजीचें जें काम केल्लें त्या कामाचो दर्जो आतां मडगांव शारांत स्पश्ट दिसून येवपाक लागला. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सिवरेजीचे चेंबरांतल्यान घाणयारी उदक रस्त्यांचेर येवन सगळे कडेन हळशीकसाण पातळपाक लागल्या. ह्या सगळ्याचो त्रास रस्त्यार यो वच करपी लोकांक जाता अशी खंत सावयो कुतीन उक्तायली. देखून सरकारान ह्या कामाची सखोल चवकशी करून ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाची मागणी सावयोन केल्या. आमी हे टायमार साकून सिवरेज सिस्टमाचें जें काम चालू जाल्लें आमी वीथ एविडन्स कंप्लेन करीत आशिल्ले की हे हॅप हॅझर्ड काम चल्लें आनी हे हॅप हॅझर्ड कामाचे आज परिणाम हांगा दिश्टी पडटा. हांगाच न्ही फॉर्मान जावं पळय म्युन्सिपालिटी फाटल्यान जावं कोलमरड जावं कितलेय कडेन फावंटन येवपाक लागला. कित्याक काम केल्लें सबस्टँडर्ड हे जायका अंडर इनफेमस जायका म्हणटात सगळ्यांक खबर आसा. आनीक तातूंत हे आतां ओवरफ्लो जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हे सब स्टँडर्ड वर्क कशें कित्याक जे चेंबर मारिल्ले मॅन्युअल चेंबर ते कॉन्क्रिटा रिंग आशिल्ले ताका आनी ताका 2-3 लेयरान हें केल्लें आनी ते जॉयंट आसताले ते जॉयंट सील करप ना सारकें. भायल्यांतल्यान आतां उदक येवपाक लागला
ह्या चेंबरान, कित्याक पावस पडलो म्हणटकीर एंटायर वॉटर टेबल वयर येता आनी वॉटर टेबल वयर येयले त्या कारणान खंयच्यान नाल्यार ते असले गॅप आहा जाल्यार ते सिस्टमा भितर सरता उदक आनी हे भाशेन मागीर ओवरफ्लो जावपाक लागता. आतां हे कोण सारको करतलो आनी दीस कॅनॉट बी रेक्टिफायड इजिली. इतले आतां आनी टेंडर करपा पडटलें हांगा सेपरेट लायन घालपाक. हे कोणाल पयशे फायनली हाजेर सांगपा म्हळ्यार सामकें इन्क्वायरी टॉप लेवल इन्क्वायरी जावपा जाय. जे कोण इनवॉल्ड आहा, जे कोणाची लेथाची कारणां लागून हे आमी आतां लोक भोगपा पडटा तांचेर एक्शन जावपा जाय. सिकेरी कानोळीत दर्यादेगेर पासय मारपाक गेल्ले कडेन ल्हारांच्या नेटार व्हांवन वचून दोगांक मरण आयलें जाल्यार एकल्याचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. मुंबयच्यान 14 जाणांचो गट गोंयांत भोंवपाक आयिल्लो. तातूंतली कांय जोडपी दर्यादेगेर सकाळी पासयेक गेल्ली. अचकीत व्हड ल्हार येवन तातूंतली 3 जाणां दर्यांत व्हांवून गेली. थळाव्यांक म्हायती मेळटाच बेगोबेग एकलेक भायर काडली. तिका जीएमसीत एडमीट केला. थळाव्यांक उरिल्ली 2 जाणां सापडूंक ना. लायफ गार्ड आनी पर्यटक पुलीस युनिटान बुडिल्ल्या दोगांक उदकांतल्यान भायर काडली. कांदोळी मुळावी भलायकी केंद्रांत व्हेले उपरांत थंयच्यान दोतोरांनी तांकां मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें. गोंयांत कंटिन्यूस भरमसाट असो पावस चालू आसा. तेकाच लागून गोंयांत IMD रेड अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्लें आसा. गोंय हे ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन असल्या कारणान बरेचशे ट्युरिस्ट गोंयांत भोंवपा खातीर येतात. असोच एक पंगड मुंबयच्यान जाणट्यांचो फॅमिली तशेंच फ्रेंड्स ह्या सगळ्यांचो ग्रूप कांदोली हांगासर भोंवपा खातीर आयिल्ली. या ग्रुपा मधले एक कपल त्याच बरोबर त्यांच्या वांगडा एक महिला आशिल्ली ती सकाळच्या 11 वरांचेर कांदोली बिचाचेर मॉर्निंग वॉका खातीर गेल्ली. जेन्ना ती मॉर्निंग वॉक करताली तेन्ना दर्याचेर एक व्हडलें ल्हार येयलें आनी त्या ल्हारान ती खंय तरी व्हांवून गेली. जेन्ना ती बुडटाली तेन्ना थंयसर जे बिचाचेर लोक आशिल्ले ते ह्या लोकांनी हे दृश्य पळयलें तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब थंयसरले जे ट्युरिस्ट पुलीस व लायफ गार्ड आसा तांकां कळयलें. या तिगांच्या सहकार्यान म्हणजे 3 जाण जे बुडटाली तांकां उदकांतल्यान भायर काडले आनी 108 घालून लागच्या कांदोलीच्या PHC सेंटरान तांकां उपचारा खातीर व्हेले. जेन्ना जे 3 जाण आशिल्ले एक कपल आनी एक महिला तेतूंतले जे कपल आशिल्ले हर्षदा आनी प्रदीप दोशी हांकां डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें. त्याच बरोबर जी महिला आशिल्ली तिचें नांव जावन आसा कल्पना पारेख हिका डॉक्टरांनी फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसी प्रिफर केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. पावसान शेतकारांच्या शेतांचें बरेंच लुकसाण जालां. ह्या शेतकारांक चवथी पयली लुकसाण भरपाय दितले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आश्वासन दिलें. हळडणचो आमदार कार्दूस फेरेरा, विजय सरदेसाय तशेंच हेर सत्ताधारी आनी विरोधी आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांतली चडशी शेतां उदकापोंदा गेल्यात. हाका लागून शेतकारांक फटको बसला. नवे भात लायिल्ले ते कुशिल्ल्यान शेतकार सध्या संकश्टात सापडल्यात. ह्याच विशयाचेर विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. The plight of farmers who have cultivated their fields, which have been laid waste due to flooding the fields caused by incessant rains and breach of bunds. The step the government proposed to take to assist the farmers by payment of compensation and time frame within which the amount will be paid. तशें आमचे थंय बी फार्मर लिडर आहात. हो जाणा की हे सगळे वाठारांत कोण रोयता, कोणाचें तें, कोणाचे आज्याच्या नांवार आशिल्लें काय बापायच्या नांवार पडलें आनी जो भुरगो रोयता, सो ताका वचपाक जाय तें सगळें खबर आसता तांकां. पूण रिकॉर्ड्स डोंट इंडिकेट एवरीथिंग स्पीकर सर. सो ताजे खातीर तुजो डायरेक्टर बरो आहा, तूं ताका कामाक लाय, तो काम करपी, तो काम चोर न्ही तो, सो ताका लाय आनी ताका सांग थंय वच आनी बाबा तुज्या ऑफिसरांक धाड, डॅमेज एसेस कर आनी हे असेंब्ली सेशन सोंपचे पयलीं तांकां पयशे दिया. सर खरें सांगता, ते शेतकऱ्यां कडेन गेले न्ही, आमी हांगा उलयता, कागदारूय आसा, जेन्युनली तांकां कांय मेळना. तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो कृषी कार्ड ना, ते कृषी कार्ड कोणाक मेळोंक शकना. आमी 6 जाण आसा, बापायच्या नांवार प्रॉपर्टी आसा, म्हाज्या कडेन आज कृषी कार्ड ना, तो म्हणटा म्हाका काय ना, म्हजें शेत गेलें बुडावन. फायदो कितें? पावसाचे सर उलयता शेत बुडोवन गेलें ना. पूण सर हाचेर तुमी सिरियसली पळयात सर, कळ्ळें न्ही. तुमी कितें तरी अल्टरनेटीव तुमच्या ऑफिसरांक सांगात सिरियसली हेचेर करात. लोकांक मेळो न्ही पयशे, ग्रावंड हेचे रिजल्ट दिसो न्ही आनी कांयच नाका. मजगती लुकसाण जाल्ल्या वाठाराची शेतकी अधिकारी पळोवणी करतले. उपरांत राज्यातल्या सगळ्या शेतकारांक बेगीनूच लुकसाण भरपाय दितले म्हूण शेतकी मंत्री रवी नाईक उलयलो. ज्या पावस येवन सगळें बुडलां, सगळें शेतां बुडल्यांक, ती
म्हाकाय खबर आहा, मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा आनी ताका लागून आमी ठरयलां की ज्या बेगीचे बेगीन आमी काल वचून डिस्कशन केलां की बेगीचे बेगीन वचून ते आमी सगळे असेसमेंट करचो तेजो आनी तांकां कम्पन्सेशन मेळपाक बेगीच्या बेगीन आमी प्रयत्न केले रोखडे दितले आनी हे आमी कित्याक आमकां जाय आमी शेतकरी जे आसा म्हणजे शेती ज्यो आसा गोंयच्यो सगळ्यो जे रोयल्ले जाय आमकां ताका लागून आयज खुबशे आमचे लोक सगळे शेतां रोवपाक लागल्यात कारण आयज शेतां पासून आमी जे आसा नाल्यार आमी ते शेतां रोयना शेतां विकली आमी परकी जातले ताका लागून आयज तेंच्या भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेतला तेंचे भुरगे आयज सगळे ते रोयतात इंट्रस्ट आहा म्हण तांकां लागून भुरग्यांकूय एनकरेज करपा लागून गोवोरमेंट तांकां जाय तितली मदत जी कितें करपाक जाय ताका लागून आमी डायरेक्टर आग्रचार सांगलां की वचून सगळ्या 12 तालुक्यांनी असेसमेंट करात आनी तेजें कितें लुकसाण जालां तें बेगीन बेगीन आमकां सबमीट करा. शेतकी अधिकारी सगळ्या वाठारांत वचून नाशाडी जाल्ल्या शेतांची पळोवणी करतलो. चवथी पयलीं शेतकारांक तांची लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बरेचशे फावटी बऱ्याच जणांचे डॉक्युमेंटेशन हो विशय आहा पण तो कन्सिडर करून सुद्दां आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक वचून सर्वे करपाक लायता फक्त तांच्यांनी जेणी कोणी लायला ते एक एफिडेविट तरी मिनिमम दिवचें पडटा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज तो रिकॉर्ड पर्पज आमी घेता आनी तांकां परत कोणाकूच ऑफिसान फावट मारपाक लायना तांच्या कडल्यान बरोवन घेता आनी पयशे तेंच्या अकावंटाचेर घालता. सेशन सोंपा पर्यंत तें जावचें ना म्हाकाय खबर आहा कारण सर्वे करपाकूच उदक पयलीं सकयल देंवचें पडटा टॅक्निकली इतके दीस लागता बट विदीन 2 months 2 म्हयने लागतले. हांव डायरेक्टराकूय विचारलां 2 म्हयन्याच्या भितर जितके एग्रीकल्चरिस्टांचे जितक्यांचे भात शेती आसत किंवा दुसरे कुळगर वेगळे कितें आसत जी डॅमेज पावसा खातीर जाल्या पावसाच्या उदका खातीर जाला ताका जें कॉम्पेन्सेशन एज पर द लॉ म्हणजे आमच्या कायद्यांत वाडोवचें पडटलें तें मागीर आमी आत्तां काय वाडोवंक शकचे ना तें मागीर वाडयता. फाटल्यो केसीस कितें उरल्या मॅक्झिमम जें कितें कॉम्पेन्सेशन आमच्या स्किमींत आसा पळय न्ही तें मॅक्झिमम तितक्या जाणांक दिवपाक लायता. हाज्याय पयलीं आमच्या सरकारान फाटले फावटी हांव परत सांगता म्हणजे 2 वर्सां पयलीं आमी CM रिलीफाचे एडिशनल चॅक दिल्ले तांकां एडिशनली प्रत्येकाक फाटले फावटी एकदां दिल्ले तशेंच ओके ते म्हणजे 2 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांचे फाटल्यो केसीस आसा पळय न्ही त्योय बी हे फावटीच क्लियर करपाक लायता आनी त्यो सगळ्यो विदीन 2 months म्हणजे आमी जुलय म्हयन्यान आसा ऑगस्ट सप्टेंबर चडांत चड 7 सप्टेंबराच्या पयलीं चवथीच्या पयलीं सुद्दां सगळ्यांच्या अकावंटाचेर पयशे जे आहा पळय न्ही ते घालपाक लायता. आनी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचें अस्तित्व सुरक्षीत दवरपाक खूब लोकांचें योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रेकार आनी सगळ्यांत पयलीं अस्मिताय दीस सरकारी पावण्याचेर मनोवपाक सुरवात केल्ली. हाचे मुखारूय 16 जानेरा हो अस्मिताय दीस सरकारी पावण्याचेर मनोवप चालूच उरतलें अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांकां दिली. गोंय महाराष्ट्रात विलीन जाल्ले जाल्यार गोंय हे महाराष्ट्राचोच भाग म्हणून वळखता आशिल्ले. जॅक सिक्वेरा हांणी चळवळीत वांटो घेतिल्लो तशेंच गोंयचें अस्तित्व राखून दवरपाक खुबश्या लोकांचें योगदान आसा. देखून 16 जानेर हो दीस अस्मिताय दीस म्हणून मनोवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विधानसभेत केली. The government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Immediate steps to commemorate Asmitai Dis Opinion Poll Day of Goa's as the official state function. एक state function जोरी तो आमी केले. गोंय हे गटर राज्य जावंक नाशिल्ले जाल्यार आयज गोंयचें अस्तित्व लेगीत आसचें नासलें. जर हे विलिनीकरण जाल्लें जाल्यार गोंयचें नांव गोवापुरी किंवा गोमंतकवाडी जातलें आसलें अशी टिका आमदार सरदेसाय हांणी भाजप सरकाराचेर केली. सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें काय आयकुना न्ही इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन आनी तूं म्हजो कलीग आसलो यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली हो विश्वजीत खंय गेलो तुजी चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. ह्या थारावाक मान्यताय दीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 16 जानेराक अस्मिताय दीस म्हूण सरकारी पावण्यार मनोवपाचें आश्वासन दिलें. 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना
18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता. ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता. 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता, अस्मिताय दीस हो मनोहर बाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली. तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो, फक्त ओनूच जावंक ना कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून. 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला, ऑफिशियली केला. आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें, म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 20 ते 23 जुलै मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयभर गडगड मारून परत आडवेळ्या पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1 जून ते 19 जुलै मेरेन सरासरी 96.97 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटले परस अंदू वर्सा पावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस जो आसा तो लागत आसा आनी ताचे कारणान खुबशे अपघातूय घडल्यात हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी IMDन म्हटल्यात जे हवामान खातें आसा तांच्यांनी सुद्दां रेड अलर्ट जारी केलेलो. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयत जाल्यार फुडले 4 दीस जे आसा ते ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. आनी म्हणजे फाटले कांय दीस जाले भरपूर असो पावस पडटालो. सगळे कडेन आमकां सगळ्या गोंयभरांत आमकां उदकूच दिश्टी पडटालें, खंय झाडां पडटाली, वेगवेगळे कडेन अपघात सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार आतां म्हणजे आयच्यान फुडले जे 4 दीस आसा ताचे खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. जाल्यार म्हणजे ह्या 4 दिसां भितून कमी पावस पडपाचो प्रमाण जो आसा तो जारी केले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर अतिक्रमणां काडपा खातीर मडगांव नगरपालिकेक 8 दिसांची मुजत दिल्ली आसा. ह्या धंदेकाऱ्यांक लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता, हाचेर कारवाय जावपाक जाय अशें मार्केट असोसिएशनाचे अध्यक्ष गोपाळ नायक हांचें म्हणणें. बाजारांत उजो लागपाची घडणूक घडली तर अशा परिस्थितीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर लेगीत उपाय येवजण करपाची गरज ह्या वेळार अध्यक्ष गोपाळ नायक हांणी उक्तायली. नवी कमिटी जाल्ल्याक मडगांव मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन चेंज जाल्ल्याक आमी तांकां विजीट करूं नासले आनी आमी सगळे कमिटी आसता पळय तांकां मेळपाक गेले. ते मेळटा आसतना आमी थोडे आमगेले डिमांड सांगलेले जे कितें करपाक जाय ते. तितूंत भितर स्पेशली आमी कितें सांगलें तांकां जे फुटपाथाचेर कोहिनूर ऑफिसान आसा पळय ताजे ऑपोजीट त्या म्युन्सिपालिटी सायडीन थंय तो जागो एक्वायर करून त्या पळय फुटपाथाचेर टोटल बसता आनी ही गाडी धंदो करता कितले वर्सांच जालो आनी तो धंदो असो आसा जो मार्केटान आमगेले मेळटा पळय तोच वेपार थंय मेळटा आनी तो आमकां इतलो त्रास जाता आनी तें कोण काडयकूय ना. ते काडनात, खंयचे काडनात. मागीर ती आमगेली फाटल्यान सडेकार लेन आसा ती लायन आसा. हांवें ताका एक 4-5 अशी हे दाखयल्या. बँक ऑफ बरोडा आसा पळय, बँक ऑफ इंडिया आसा तेजी ऑपोजीट स्ट्रेट लायन आमगेली कंप्लीट लायन. थंय रातचे लोक फ्रुट्स घेवन बसतात. ते फ्रुट्सा कडेन कोण काडनात. गाडी असतात बँक ऑफ इंडिया कडेन आनी बँक ऑफ बरोडाचे ऑपोजीट आसता. म्हळ्यार इतले ते कंजेस्टेड जाल्ले आसता थंय कोणूच कांयच हें करना. आनी ताका लागून आमी ते एक मेमोरेंडम दिवपाक गेल्ले. हे आमकां त्रास जाता आनी स्पेशली आमगेले एक उदकाक लागून आशिल्ले. जेन्ना उजो लागता तेन्नाच आमकां एक उगडास जाता तांकां. म्हळ्यार आमकां लास्ट टायम उजो लागलो, पूण एवरी टायम आमकां उजो लागलो तेन्ना आमकां कितें त्रास जाता ते आमी भोगल्यात. कित्याक सदीत आमी हांव अजून तरी म्हणटा कित्याक दामबाबाचे कृपेन आमी अजून तरी चालवार जातात. पूण आमी एक लास्ट टायम जेन्ना उजो लागलो तेन्ना आमी एक टाकयेक लागून वयर तो जागो पळयल्लो खंय आमगेल्या पिकअप स्टँडा कडेन. तेजें जालां कितें काय म्हणून कितें तरी ऑप्शन जावपा जाय न्ही. उजो लागता तेन्नाच आमगेले परती जाता आनी तेजें मागीर फॉलोअप करप जायना. आनी आमी उज्याक लागून कित्याक सांगता आमकां आमगेले सेफ्टी आमकां लोकांचीय सेफ्टी जे लोक पळय आमचे बरोबर येतात हांगा गिरायक घालपाक आमकां तेंचीय सेफ्टी जाय आनी प्लस आमचीय सेफ्टी जाय. ह्या सेफ्टीक लागून कितें तरी तुमी एक टँक घालात नाजाल्यार हांगा हायड्रंट आहा हायड्रंटाक तरी कनेक्शन दियात. कित्याक हांगा केन्नाय कितेंय जावपाक शकता. तेजेर तो एक तेंगे उगडास करून दिला. कितें सांगलें तुमकां शिवून कितें सांगलें शिवून सल्ला आपूण तुमगेलें कितें आसता मॅटर सगळें घेता आनी करता. तितूंत भितर एक आमी तें पळय ट्रॅफिकाक लागून जें कंजेक्शन तें कितें जाता सरावंडींग आमगेल्या मार्केटान जे आमकां त्रास जाता तेजी एक कॉपी आमी व्हरोन इवन PIकूय दिल्या मारगांव टावनाकूय तांकांय दिल्या. कळ्ळें तुका. आनी हें करनाक जाल्यार आमी मागीर सांगलां मुखाल्लें मागीर आमच्यानूय करपाक जाता कितें जाल्यार. पूण आमी वेपारी आमी तें तसलें करना. जर तर जायना जाल्यार आमच्या पोटाक लागून आमकां मागीर थंय येवचेंच पडटलें. श्रीलंकेक वचपी म्हालाच्या बोटीक उजो लागलो. इंडियन कोस्ट गार्डाच्या बोटीन उजो पालयलो. बोटी वयले सगळे तारवटी सुरक्षीत आसात.
सैमीक आपत्ती खातीर ज्या घरांक वा फ्लॅटांक हानी जाल्या तांकां सरकार कितें मजत करतलो म्हणून आमदार विजय सरदेसायान प्रश्न मांडलो. ज्या घरांक वा फ्लॅटांक सैमीक आपत्ती खातीर हानी जाल्या तांकां आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान 2 लाख रुपयांची मजत सरकार करतलो म्हणून आमदार विजय सरदेसायाच्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. जंय घरां मोडल्या थंय थोडे रुलींग पार्टीच्या आमदारांनी डिक्लेअर केलां की PWD घर बांदून दितले म्हणून. स्पीकर सर, हो PWD बांदतना ताका कितें प्रोसिजर आहा? कित्याक आतां मंत्र्यान जें उत्तर दिलां ते प्रमाणे मंत्र्याचो डिपार्टमेंट पोस्टमॅन म्हळ्यार ते काडटा आनी धाडटा PWD ते टेंडर करतले, हें करतले, तें करतले करून ते जाणटे जातले आमी. ताजे पयलीं कितें फास्ट ट्रॅकिंग आहा काय म्हणटा, कित्याक हे डिजास्टर आतां खूब जावपाचें आहा. वेदर PWD अशे लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. आमी आमच्या अटल आश्रा स्कीम ह्या योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया दिता. ती स्कीम आनीक सुटसुटीत करपाची आसा आमी. अशी जी घरा कोणाक बांदपाक जाय आनी खरेंच पडल्या जे आतां कितें जाला वन टायम सांगता एकूच मिनीट सांगता. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड, धान करून काबार जाल्ले आहा, ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन अ बिल्डींग. आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ? स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिजास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर आयक न्ही आयक, डिजास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहा. इफ इट हॅपन एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही, हे डायरेक्टली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता पर हेड, पर हाऊस. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर.